नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानातल्या पोखरण हांगा पावले आनी संरक्षण क्षेत्रातल्या तिनूय सेवांचें तांणी परीक्षण केलें. स्वदेशी शस्त्र प्रणाली प्रभावीपणान भारत शक्ती कवायतींतल्या प्रदर्शित केल्या. भारताक सशस्त्र करपाक आनी स्वावलंबी करपा खातीर चडश्यो शस्त्र प्रणाली म्हत्वाच्यो आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. हरियाणात भाजपा आनी जननायक जनता पक्ष हांचे गठबंधन संपुष्टांत आयले. हरियाणाचे मुखेलमंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी पुराय मंत्रिमंडळा सयत सामुहीकरित्या राजीनामो दिलो. दोनूय पक्षां मदीं येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर जागो वांटपा विशीं एकमत जावंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशी माहिती आसा. 90 मतदारसंघाच्या हरियाणा विधानसभेत भाजपाचे 41 वांगडी, जेजेपीचे 10, काँग्रेसीचे 31 खासदार आसात. तशेंच भाजपा कडेन 6 अपक्ष आनी हरियाणा लोकहित पक्षाचे वांगडी गोपाल हांडा हांचे समर्थन आसा. इतले मजगती केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आनी तरुण चुग हांणी हरियाणाचे पर्यवेक्षक म्हूण नियुक्त केल्यात. भाजपा नेता कमलपाल गुज्जर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हरियाणाच्या राज्यपालांनी मुखेलमंत्र्यांचो राजीनामो मान्य केला. गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ, तो उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे कब मंत्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भोंवडेर आसात. ह्या भोंवडे वेळार ताणें साबरमती आश्रमांतल्या भूमिवंदन कार्यक्रमात संबोधीत केलें. साबरमती आश्रम हे विकसीत भारताच्या संकल्पाचे तीर्थक्षेत्र अशें तांणी म्हळें. ह्या आश्रमात इतिहासाची बरी साक्ष दिल्ल्या तें दायज आमी सांबाळप ही आमची जापसालदारकी अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. साबरमती आश्रम महात्मा गांधी हांच्या मुल्यांक आनी तत्वांक जिवीत करतात अशें तांणी मुखार सांगलें. साबरमतींत तांणी पुनर्विकसीत कोचरब आश्रमाचें उक्तावण लेगीत केलें. केंद्र सरकारान काल अनुसूचित केल्या नागरिकता सुधारण विधेयक हो कायदो देशांत लागू जाले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन केलें. खूब वर्सां उडकून पडिल्ल्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान आनी पाकिस्तानांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या शरणार्थ्यांक भारताचें नागरिकत्व मेळोवपाची मागणी आतां पुराय जातली हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. हम देखते हैं कि सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, इन लोगों के लिए जो अत्याचार हो रहे थे और ये सभी लोग वहाँ से माइग्रेट होके 2014 तक जो अपने देश में आए थे, भारत में आए थे, इनके लिए सिटीजनशिप देना ये बहुत ही जरूरी था. और भारत सरकार ने ये स्टेप उठाया और 2014 तक जितने सारे लोग जो देश में आए हैं उनके लिए 2016 में पहली बार ये कानून लाया और बाद में 2019 में वो कानून पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा में. वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से नोटिफाई किया और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने सीएए नोटिफिकेशन करके एक्चुअल में जिन इस सभी लोगों को न्याय सिटीजनशिप देने का काम जो भारत सरकार ने किया, इसलिए मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालयान आपल्या नव्या कार्यालय इमारतीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घडोवन हाडले. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, जीएसआयडीचे उपाध्यक्ष आणि साळगांवचे आमदार केदार नाईक, समाज कल्याण खात्याचे सचिव सुभाष चंद्र, आयएएस गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दिव्यांग व्यक्तीं खातीर राज्य आयुक्त कार्यालया वतीन आयोजीत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोय 2024 ह्या उपक्रमा विशीं एका कॉफी टेबल बुकाचें अनावरण जालें. तशेंच HPCL गोवा हांच्या CSR उपक्रमा विशीं SBI फाउंडेशनान व्हीलचेअर सुलभ रिक्षा उपक्रमाचे लोकार्पण ह्या वेळार जालें. सुमार 300 लावार्थ्यांक कृत्रीम अवयवांचे वितरण ह्या वेळार जालें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाच्या उपक्रमाची तोखणाय केली. अशा जागेत आम्ही शिफ्ट केले जेणे करून ऑफिस ऑल्सो इझिली एक्सेसिबल फॉर ऑल द पीपल. आम्ही म्हणतात तशें डिजाबिलिटी कमिशना खातीर वेगळो कोर्ट रूम, त्यांचो वेगळो ऑफिस, मिटींग रूम हे सगळें आमी एस्टाब्लिश करून दिला आणि ह्यान फुडें स्टेटीत डिजाबिलिटी कमिशन आणि त्याचे ऑफिस एक्टिवली काम करतले. म्हाका दिसता जे प्रॉब्लेम आमचे फिजिकली दिव्यांग लोकांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा
ते सगळे प्रॉब्लेम्स हँडल करपा खातीर रिजॉल्व करपा खातीर आमचे डिजाबिलिटी कमिशन बाब गुरुप्रसाद पावसकर अंडर अवर डायनामिक मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाय सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स रिजॉल्व करपाक शकतले आणि बऱ्या प्रशस्त अशा वास्तूंतल्यान ते काम करपाक आसतली त्यांच्या स्टाफाक तांकां खूब उमेद येतली. सांखळे हांगा उबारिल्ल्या विरांगना ह्या गर्ल्स हॉस्टेलाचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी रोजगाराच्या दिकेन उपेगी थारपी अभ्यासक्रमाची देशांत गरज आसा अशें नमूद केलें. सीएसआयडीसीन वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर 6 कोटी रुपया स्पेंड करून 90 भुरग्यांक रावपाची सोय विच इज एट द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. आमी हाजो विशय म्हणजे इंटरनॅशनल भुरगीं हांगा शिकपाक येतलीच नो डावट. ह्या वर्साच्यान ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट कोर्स जो आमी इंट्रोड्यूस केला. अलॉंग विथ द ग्रॅज्युएशन यू कॅन हॅव द सर्टिफिकेट कोर्स इन ITI किंवा सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन पॉलिटेक्निक. ह्या पद्दतीचे ड्युअल डिग्री सुरू करप गरजेचें आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन आमी BA BCom BSc जावपाचें आनी तितक्या पुरतेंच लिमिटेड रावपाचें न जाता म्हाका दिसता करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन घेवप हें गरजेचें आसा. सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाच्या वतीन पणजे मिरामार दर्यादेग वाठारांत नव्या मतदारां मदीं जागृताय करपा खातीर जादूचे प्रयोग घडोवन हाडले. सोमारा सांजवेळार जाल्ल्या कार्यावळींत जादूगर राम नायक हांणी कांय जादूचे प्रयोग करून गोंयच्या नागरीक आनी पर्यटकां मदीं मतदान करपाची जागृताय केली. नायक हांणी जादूचे प्रयोग गीत आनी नाटकुली सादर करून नव्या मतदारां मदीं मेरा पहला वोट देश के लिए ह्या मोहिमे अंतर्गत मतदान करून देशाच्या विकासांत योगदान दिवपाचें आवाहन केलें. आयचो जो प्रोग्राम आमी केल्लो अशेंच आमी गांवांनी वयता आनी जे न्यू वोटर आसा तांकां जागृत करता की न्यू वोटर जागृत जाले जाल्यार ते वोटींग करूंक वयतले आनी वोटिंगाचो महत्व तांकां पटोवन दिता की वोटींग करपाक गरजेचें आसा. कित्याक तेंचे वेगवेगळे आयडिया आसतले, प्लॅन आसतले, फ्युचर प्लॅन आसतले. ते जर तेंचे फुडें फ्युचर प्लॅन बरें जातले जाल्यार वोटींग करपाक गरजेचें आसा. जितले चड वोटींग जातले तितलो सरकार आमकां बरो गावतलो आनी हेका लागून तेंच्या मनांत ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी दिवपाक लागून अशे वेगवेगळे गांवांनी वचून आमी अशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. हांव सगळे न्यू वोटर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता, अपील करता तेंच्यांनी वोट करा. वोटींग म्हळ्यार एक जादू आसा. तो जादूचो तुमकां एक जादूची काटी म्हणूंक शकता. तो पावर आसा. तो वोट करा आनी देशाची प्रगती करपाक लागून तुमी हातभार लाया. आनी रिक्वेस्ट करता प्रत्येकानी जे न्यू वोटर आसा तेंच्यांनी कंपल्सरी न चुकता पयलें वोटींग करपाचें आनी देशाचें भविश्य उज्वल करपाचें. चिमला 4 रस्तो ते मेर्शे अंडरपास हो रस्तो 12 मार्च ते 20 मार्च रातची 10 ते सकाळी 6 वरां मेरेन दुरुस्ती कामा खातीर बंद दवरतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्या. ह्या काळांत फोंड्याच्यान येवपी येरादारी बाणास्तरी 4 रस्त्यावेल्यान सांखळे मार्गावेल्यान मुखार वळयतले. तशेंच पणजे सावन फोंड्या वचपी येरादारी मेर्शे दिवजा सर्कल ते फोंड्या वेर्णा IDC मार्गावेल्यान वळयतले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनलांत आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.